झाडाचा आणि वाढदिवस असं म्हटल्याबरोबर अनेकांना कदाचित ती मस्करी वाटू शकते किंवा आश्चर्यही वाटू शकतं. पण डिचोलीत गेल्या 6 वर्षापासून असा एक आगळा वेगळा उपक्रम चालवला जातोय. पर्यावरण जतन काळाची गरज असा संदेश देत गेल्या 6 वर्षापासून चक्क एका बदामाच्या झाडाचा वाढदिवस साजरा करण्यात येतोय. इथल्या एका बसस्थानकासमोर मोकळ्या जागेत 6 वर्षापूर्वी पालिकेनं लावलेलं बदामाचं झाड आता 6 वर्षांनी मोठं झालंय. विद्यार्थी आणि पर्यावरणप्रेमींच्या उपस्थितीत काल या झाडाचा 6वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या आगळ्या वेगळ्या सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून डिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे उपस्थित होते. झाडांची काळजी घेवप खूप गरज आसा. म्हाका दिसता फुडें अशे झाडांचे बड्डे करचे पडटले. जर तुम्ही अंदू पळयला आसतले इकोसिस्टम कितली इम्बॅलन्स जाला आसा ती. अंदू आमचो पावस आयला 25 जुनाक आणि जी मे आणि जुनाच्या फर्स्ट पहिल्या 2-3 दिवसांत जी गरमी जाल्या ती सोंसपाची ना. आज इतको इकोसिस्टम हे जाला इम्बॅलन्स. आमी गोव्यान तरी खूप बरे आसा. तुम्ही जर नॉर्थाक वचान पळयशी दिल्ली उत्तराखंड इतलो पावस पडटा, इतले फ्लड जाल्ले आसात. हे सगळे कित्याक जालें आसा तर आमी झाडां लायनात, झाडां वाडयनात. म्हणून झाडाची काळजी घेवप खूप गरज आसा. आम्ही हांगा लोकांक एक उद्देश दिवंक सोदता की जे आयचे मॉडर्न डेज डिफॉरेस्टेशन म्हणटा ते खूप जाल्ले आसा. सो ह्या आता इट्स म्हणटा ते इट्स अ नीड ऑफ एन आवर की आमी झाडां म्हणटा ती फक्त लावची न्ही किंवा रोवची न्ही, ती झाडांची आमी काळजी घेवची. आणि ह्या झाडाची मेन एक्चुअली काळजी घेवची ती आमची युथ आसा, बरी हांगा हे सगळे आणि कितले सांगा दुकानदार आमचे आसा पळोवन दे आर द एक्चुअल केअरटेकर ऑफ दिस ट्री. त्यांच्यानी आमी हांगे झाड फूल आता इतले वर्ड चलता ते सगळे हेंच्या खातीर. सो तांकां सुद्दां हांव सगळे थँक्यू म्हणटा. आमचे ड्रायव्स जाता झाडां लायतात पूण प्रॉब्लेम तोच जाता की ती झाडां मेंटेन कोण करना. बरीचशी झाडां लायता ती मागीर हळू ती ताका कोण घालना किंवा तेजे कोण मेंटेन करना ताका लागून ती मरता. तर हे एक बरें उदाहरण आसा की एक झाड हांगा लावन तेजो एवरी इयर बर्थडे तेजो सेलिब्रेट करता. तर आमी जी बाकीची कडेन आमी जे ड्रायव्स करता बाकी कडेन खंय झाडां लायतात थंय आमी अशा प्रकारचो ती झाडां बाबा खंय पावल्या हें एकदम पळोवंक जाय आणि तेंची काळजी प्रत्येकान घेवंक जाय. झाडां खंय लायल्या तर जे आजूबाजूचे लोक असतात तेंच्यांनी तेंची काळजी घेवंक जाय. फक्त म्युन्सिपाल्टीनूच करपाचें किंवा आनी कोणें करपाचें अशें न्ही, तर सगळ्या लोकांनी तेची काळजी घेवंक जाय. इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्यांच्याच हस्ते केक कापून या बदामाच्या झाडाचा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आलाय.